नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. जमीन रजिस्ट्रेशनाक टीसीपी एनओसी सक्तीक लागून रजिस्ट्रेशन ठप्प. टीसीपी मंत्र्यान जारी केल्ली नवी मार्गदर्शक तत्वां. सब डिव्हिजन अप्रूव्ह जाल्ले वा घराण्याचे जमनीक हुस्को ना. मायनिंग रिव्ह्यूची फायल तयार रोखडीच धाडटले केंद्राक. सल्लागार मंत्री समिती वेलो सुदीन ढवळीकर म्हणटा मगोच्या फुडाऱ्या आड खंय लवूक फुसलायला. भायल्या पेशंटांक जीएमसीन फी लावपाचो निर्णय उरतलोच. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याक मेळून परिस्थिती सांगतलो. आरोग्य मंत्री विश्वजिताची सिंधुदुर्गातल्या आंदोलनाक जाप. कर्नाटकांत 12 मायाक विधानसभा वेंचणूक. मतमेजणी निकाल 15 मायाक. बीजेपी आनी काँग्रेसीन कर्नाटकांत प्रचाराक धरलो नेट. आनी लाच प्रकरणात आदलो डीआयजी विमल गुप्ताक अटकपूर्व जामीन. जाल्यार बेहिशोबी मालमत्ता केशीन बाबू कवळेकाराक पुलिसाच्या जापेक जाप दिवंक 3 एप्रिल मेरेन प्राझ. ऑर्चर्ड जमनीचेर प्लॉट करून विकपाच्या प्रकाराक आळाबंद हाडपाक जमीन रजिस्ट्रेशना वेळार कंपल्सरी केल्ली टीसीपीचे एनओसीक लागून यंत्रणा ठप्प उरिल्ली. मंगळारा टीसीपी मंत्री विजय सरदेसायान उपाय म्हणून नवीन मार्गदर्शक तत्वां जाहीर केली. सर्वे नंबर सर्वे खात्याच्या डेटाकडेन मॅच जाल्यार वा पीडीए वा टीसीपीच्या सब डिव्हिजनाक अप्रुव्हल आसल्यार एनओसी लागची ना. तशीच जाण्टेल्या कडल्यान वाटे जावन मेळपी जमीन वा घाण दवरपाक केल्ले रजिस्ट्रेशनाक टीसीपीची एनओसी लागची ना. आमी टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान आमी एक एनओसी फॉर सेल कंपल्सरी केल्या ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेच्या 22 तारखेच्या. ही करपाची कारण एकूच की एनओसी फॉर सेल कंपल्सरी करतकर सब डिव्हिजन ऑफ ऑर्चर्ड प्लॉट्स म्हणजे ऑर्चर्ड प्लॉटांचे सब डिव्हिजन करून इल्लिगली जे सेटलमेंट पर्पजीसाक विकताले हाजेर एक आळाबंद घालपा खातीर. आतां तातूंत अशें जालां की मातशें एक एम्बिग्युइटी जाल्या की ऑफिसरांक खबर ना कोणाक दिवप आनी कोणाक एनओसी फॉर सेल इन्सिस्ट करप ना ती. आज क्लियर एक गायडलायन्स आमी आज इश्यू केल्ले आहा. तातूंत आमी सांगतात की खंयच्या प्लॉटांक एनओसी फॉर सेल लागता आनी खंयच्या प्लॉटांक एनओसी फॉर सेल लागना. पयलीं ही एनओसी फॉर सेल म्हणटा ती फक्त प्लॅनिंग एरियांनी गरज आशिल्ली. आतां ती आमी गोंयभर एप्लिकेबल केल्या. एनओसी फॉर सेल गरज खंय ना. जंय प्लॉट सर्वे प्लॅनाचेर टॅली जातात, जंय प्लॉट पीडीएचे वा टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे एप्रुवल आहा थंय एनओसी फॉर सेल गरज ना. सब डिव्हिजन ऑफ लँड नाजाल्यार लेआउट ऑफ प्रॉपर्टी रिजल्टींग फ्रॉम इनहेरिटन्स थंय एप्लिकेबल ना. मागीर मॉर्टगेजींग ऑफ इमुवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ एनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन तूं लोन घेवपा खातीर जेन्ना हें करता थंय एनओसी फॉर सेल मागूंक जायना. सब डिव्हिजनाच्या मान्यताये शिवाय एनओसी दिवंक शकता त्यो केशी. रस्तो, कॅनल, रेल्वे वा हेर सरकारी जमीन अधिग्रहणा खातीर जमनीचे डिव्हिजन जाल्यार मुणकारांक दिल्या उपरांत उरता ते जमनीक सब डिव्हिजन मान्यताय लागना. भौशीक वापरा खातीर दिल्या उपरांत उरता ते जमनीक. लँडलॉक्ड प्रॉपर्टीजाक एक्सेस रोड करूंक घेता ते जमनीच्या कुडक्याक. आशिल्ल्या जमनीचो मान्य आशिल्लो एफएआर वापरल्या उपरांत सेटबॅक दवरूंक घेतिल्ली जमीन 4000 स्क्वेअर मिटरा वयर आसूंक जायना. 22 मार्च 2018 पयलीं घेतिल्ले जमीन जिचे पार्टिशन जावंक ना ती परत विकूंक. जमनीचे डिव्हिजन केल्या उपरांत दोनूय जमीन 4000 स्क्वेअर मिटरा वयर आसल्यार आनी दोगांकूय वाट आसल्यार. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मायनिंगाची फायल खंय तयार आसा रोखडीच केंद्राक धाडटले म्हूण सल्लागार मंत्री समिती वेलो सुदीन ढवळीकर उलयला. मंगळार मेरेन फायल दिल्ली सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ कायदेतज्ञांक धाडटले. उपरांत खंय नितीन गडकरीच्या सल्ल्या प्रमाण फुडले पावल. मगोच्या फुडाऱ्यांचेर लवू करतात त्या आरोपांक खंय अर्थ ना. सुदीन म्हणटा ताका कोणे तरी फुसलायला. गोंयचे मायनिंग बंद जावन 2 म्हयने जायत आयले. सरकार फक्त फायलीच हांगच्यो थंयच्यो हांगा करून भोवडायता. सरकाराचे घोडे फुडेंच वचना. आता रिव्ह्यूवाची फायल करून दिल्ली धाडपाची तयारी चल्ल्या. फायल सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ कायदेतज्ञाक धाडून ताचो सल्लो घेतले.
त्या उपरांत तिनूय मंत्री नितीन गडकरीक मेळून खंय फुडें कितें करपाचें ते थारायतले. मायनिंगाची सगळी फायल आमी रेडी केल्या. काही काँग्रेस आमदारांनी रिजनान न्हय, काही काँग्रेस आमदार लास्ट मोमेंटाक आमचे बरोबर भायर सरले. म्हाका व्हडलेशें कांय दिसलें ना, पूण नितीनजी गडकरी हे जे मनीस आसा ते लोकां खातीर काम करपी मनीस आसा आनी तांचे मार्गदर्शना सकल हो इश्यू आमी हँडल करपाचो ठरयला. फाल्यां परां आमची फायल आमी सेंटराक धाडटले, मे बी बाय मंडे ट्युजडे, कारण आमचो जो एक एडवोकेट आसा सुप्रीम कोर्टाचो तो इंडियेंत ना आनी तो आयतारा येता. सोमारा पर्यंत ताणें आपलो सही दिता म्हणून सांगला. ताणें दिले नंतर आमी तो दिल्लीचे आमचे मोठे वकील आसा तांचे कडेन धाडटले आनी तातूंतल्यान मागीर मुखार कशें वचपाचें हें नितीनजी गडकरी, मायन मिनिस्टर आनी आमी तिगूय आमची कमिटी जी आसा कॅबिनेट कमिटी, हांव, बापीजे सरदेसाय आनी फ्रांसीस डिसोजा, थंय वचून तांचे कडेन डिस्कस करून डिसिजन घेतलें. मगोच्या भितरल्या राजकारणाचेरूय सुदीन उलयलो. लवून पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराचेर सोमारा बॉम्ब घालो. लवूक खंय कोणे तरी फुलयला, तो एजीएमात तोंड उगडना. पॉलिटिकल आमचेर घातला ताका अर्थ ना अशें म्हाका दिसता. कारण ज्यो गोश्टी आमी एक्झिक्युटीव कमिटी आमची घेतात ती जेन्ना एजीएम जाता तेन्ना त्यो सगळे पॉयंट थंय दवरिल्ले आसता. आनी म्हज्या म्हायती प्रमाणे आमची फाटल्या 2 म्हयने पयलीं एजीएम जाली आनी त्या खातीर जे फाटली डिसिजन आमी घेतली ते एजीएमाक कोणीच मुखार काडूना, त्या खातीर इट इज पास. सो ताका आतां अर्थ ना. लघु मामलेदार जे कितें फाटल्या 1 वर्साचें उलयता एजीएमा पयलींचें, ताका अर्थ ना. एजीएमाक जें येता तें इम्पॉर्टंट आसता. मिटींग जाल्योच, मिटींगे घेतले, सो ताचे कोणी तरी ताका मुखार काडला किंवा आपूण जावन जाता, म्हाका ताचेर कांय उलोवपाचें ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. जिंदालान कोळसो आनी मीन हाताळूंक मागिल्लो कन्सेंट प्रदूषण नियंत्रण मंडळान न्हयकारलो. जिंदाला कडेन पर्यावरण दाखलो ना म्हूण मंगळारा मंडळाच्या बसकेन JSWचो अर्ज भायर मारलो. मोरीन डॉल्फिन प्रकल्पाक EC नाशिल्ल्यान MPDचोय अर्ज भायर मारलो. ज्या मायनिंग कंपन्यांनी नेम आनी अटी पाळूंक ना तांची मंडळान म्हायती मागल्या. दोशी सापडल्यार खंय बँक गॅरंटी जप्त जातली. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.